पळोवया अपडेट खबरो। मार्चा पयली लोकसभा वेंचणूक धरून गोंय सरकार लागलो तयारेक। वेंचणुकेक 7 कोटींचे बजेट पास। लोकसभेचे वारे पावले विधानसभेन। पळयात रिपोर्ट। फायलिन वादळाचो पश्चिम बंगाल, आंध्र, ओरिसाक धपको। 9 लाखांवयर लोकांचे स्थलांतर, 14 जाणांक मरण। 12 जिल्ह्यांनी 2.5 लाख घरांक बसला मार। दसऱ्याच्या मुहूर्तार सरकारान लायली कामां तडीक। कालवी पूल येरादारीक उक्तो। विर्डी आबोणे पुलाचो पेडण्या बस स्टँडाचो मुख्यमंत्र्यान बसयलो बुन्यादी फातर। नव्या टुरिस्ट सिजनाची पयली चार्टर्ड फ्लायट पावली गोंयांत। मॉस्कोसान आयले 235 रशियन टुरिस्ट। अंदूच्या सिजनान 1300 चार्टर्ड फ्लायटींचो अदमास। तेत्तीस वर्सां जाली कदंबाची रिणाची पनवत सुटना। एक रीण फारीक करपाक दुसरे रीण। जोडी परस 18% मोडटा चड। माथ्यार 54 कोटींचे रीण। पळयात रिपोर्ट। आणि कदंबा कर्मचाऱ्यांक फुडल्या बजेटा उपरांत 6व्या वेतन आयोगाच्या स्केलीचेर एरियस। ईपीएफचे कफुसांव सुट्टले। मुख्यमंत्र्याचे उतर, कदंबान मनयलो 33वो वर्सुकी दीस। खबर विस्तारान। येता ते मार्चा पयली लोकसभेची वेंचणूक जातली अशें धरून गोंय सरकारान वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या। विधानसभेन लोकसभेचे वेंचणुके खातीर म्हूण लागीं 7 कोटींचो पुरवणी अर्थसंकल्प पास केला। लोकसभा वेंचणुकेचे वारे विधानसभेतूय पावला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारूय नरेंद्र मोदीच्या जाहीर प्रचाराक लागला। जाल्यार विष्णू वाघान हिंदी उलोवपाची प्रॅक्टीस सुरू केल्या। गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेचे वारे व्हांवता। पळयात रिपोर्ट। लोकसभेचो कार्यकाळ मायात सोंपता। जाय जाल्यार फेब्रुवारीत नवो अर्थसंकल्प मांडून केंद्रातले यूपीए सरकार वेंचणुकेक वचपाक शकता। पूण वेंचणूक आयोगाच्या सुत्राकडच्यान कळटा ते प्रमाण 5 राज्यांच्यो वेंचणुको जाल्यो की डिसेंबरातच लोकसभा वेंचणुकेची घोषणा जातली। फेब्रुवारीत लोकसभेची वेंचणूक घेवपाची तयारी दिल्ली चल्ल्या। तशे संकेतय थळाव्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांक मेळ्ळ्यात। ही खबर प्रुडंटान 15शी फाटी दिल्ली। गोंय सरकारानय आतां वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या। हे खातीर 7 कोटींचो पुरवणी अर्थसंकल्प विधानसभेत मान्य करून घेतला। हे खर्चात मतदार वळेऱ्यां खातीर 2 कोटी 65 लाख जाल्यार लोकसभेची प्रत्यक्ष वेंचणूक घेवंक 3 कोटी 90 लाखांची व्यवस्था केल्या। विधानसभेत सध्या लोकसभा वेंचणुकेचे वारे व्हांवक लागला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान नरेंद्र मोदीचो जाहीर प्रचार सुरू केला। पर्रीकार म्हणटा फुडलें सरकार एनडीएचेच आणि मोदी प्रधानमंत्री। Say mining is coming in the central government. Until we in the state take a decision, central government will not be able there. So my thing is very clear. Speaker sir, I want a clear-cut direction. Say that we'll do it. स्पीकर सर तो म्हणटा ते बरोबर आसा। ताणें म्हाका मातसो इल्लो सपोर्ट दिवचो इलेक्शनाक। नरेंद्र मोदीक ताणें निवडून हाडचो म्हणजे हांव सेंट्रलाक सांगून हो विशय करून घेता। कारण मायन्स फॉल्स अंडर शेड्यूल 1 which comes under center's jurisdiction. But I promise him that if BJP comes to power in center in the next election, we will get it done. If no, sorry, when BJP comes. Speaker sir, if change केले when BJP comes in the next election. आमदार विष्णू वाघय हिंदी उलोवपाची प्रॅक्टिस करता। अगले हफ्ते ईद है और गोवा के जो मुस्लिम भाई और बहन है उनके मन में एक आशंका है कि ईद में एक रिवाज होता है कुर्बानी देने का। मैं ये जानना चाहता हूं क्या सरकार ने कोई प्रावधान किया है इसको हटाने के लिए ताकि वो कुर्बानी का रिवाज पाल सके। दिल्ली वचपाक ताका हिंदी गरज ना, ती मराठी चलता। 18 तारखेर खासदार श्रीपाद नायकाचो भाजपात जंगी वाडदीस मनयता। केंद्रातले मोठे मोठे फुडाऱ्यांक आपोवन भाजपाची मोठी सभा ह्या निमतान गोंयांत जातली। मात प्रचाराक खरो नेट येतलो तो 5 राज्यांचे वेंचणुकेचे डिसेंबरात निकाल आयले उपरांतच। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। फायलिन चक्रीवादळान ओडिसा, पश्चिम बंगाल आणि आंध्राच्या दर्यादेगेक धपको दिलो। वादळान आतामेरेन 14 जाणांक मरण आयला। 9 लाखांवयर लोकांक तांचे सुवातेवयल्यान हालयल्यात। सुमार 2.5 लाख घरांक मार बसला। सरकारी यंत्रणेबरोबर सेना, नौदळ आणि वायुसेनेकूय मजत कार्यांक घेतल्यात। वादळाक लागून गोंयांत पावस पडूं येता असो वेधशाळेचो अदमास। वादळाचो नेट सांजे मेरेन बरोच उणो जाल्लो। फैलीन चक्रीवादळान ओडिशांतल्या गोपाळपूर वाठाराक शेनवारा राती धपको दिलो। वराक 200 किलोमीटर असो नेटान वारो सुटिल्लो। ह्या चक्रीवादळाक लागून ओडिशांतल्या बऱ्याच वाठारांत वीज पुरवण बंद पडल्या।
मात वादळ जाल्ल्या वाठारांतल्या लोकांक कुशीक काडिल्ल्यान लुकसाण कमी जाले. ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशात मेळून 14 लोक मेल्यात. नेटाच्या वाऱ्याक लागून झाडां पेडां आणि लायटीचे खांबे व्हडा प्रमाणात मोडून पडल्यात. रस्त्यार गाडयो बंद पडल्यात. कितलेशेच खोपी वाऱ्यान उडून गेल्यात. घरांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. रस्ते मेकळे करपाचे काम सरकारान नेटान चालू केला. चक्रवात कल रात 9 से 10 बजे गोपालपुर से करीब होते हुए उड़ीसा के अंदरूनी भाग में आया और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आगे किया गया था, प्लान किया गया था, कैबिनेट सचिव तथा वाइस चेयरमैन एनडीआरएफ की निर्देश में कि ये 0 कैजुअल्टी होना चाहिए. मैं समझता हूँ ऐसा हुआ और ऐसा होने में चूंकि सूचना प्रसारण एक बहुत अहम हिस्सा है और मीडिया ने जिस प्रकार मौसम संबंधी सूचना सभी स्टेक होल्डर्स को और आम जन तक पहुंचाई, मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं. फैलीन चक्रीवादळाचो नेट आता बरोच कमी जाला अशें हवामान खात्यान सांगला. फैलीन चक्रीवादळा खातीर सुमार 9 लाख लोकांक सुरक्षीत सुवातीर धाडिल्ले. फाटल्या 23 वर्सांत इतल्या व्हडल्या प्रमाणात पयलेच फावट लोकांक सुरक्षीत सुवातीचेर पावयल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान दसऱ्याचो मुहूर्त धरून नवे प्रकल्प चालीक लायले. 500 मीटर लांबायेचो आणि 84 कोटींचो कालवी पूल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान येरादारीक उक्तो केलो. फोंड्या वारखण्या पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान कॉलनीक फायट्रॉयड टेक्नॉलॉजीची सिवरेज सिस्टम दिली. कालवी कारोणा पूल बस अपघातान मरण आयिल्ल्या भुरग्यांक ओपला अशी उतरां मुख्यमंत्री पर्रीकारान पुलाचे उक्तावण करताना काढली. पूल घटमूट आसा आनी लोकांनी हुस्को करपाची गरज ना अशेंय तांणी उलोवन दाखयले. अर्दोण्या पूल जाल्ल्यान थंय टुरिस्ट स्पॉट करपाचो विचार पर्रीकारान उलोवन दाखयलो. दसऱ्याच्या दिसा हो पूल त्या 6 भुरग्यांक हांव डेडिकेट करता. फुडलो ब्रिज आनीक म्हयन्याभरान ताजे फावंडेशन आसतलें. चोडणा साल्वादोर जमून तो पूल बांदता हळदोण्या म्हणजे ओरिजिनल टुरिजम सर्कीट आशिल्लें. खूब जाणांक याद आसतलें. हळदोण्याचो जो खांबो आहा पळय तो 53 मीटर वयर आहा. तुम्ही जर तूं वयर वचून पळयशात तर सगळे बार्देस, बिचोली, तिसवाडी सगळे दिसती पडटा. वयर लोकांक बरो तूं ऑब्झर्वेटरी टावर करीत आनी दुर्बिणी दीत जाल्यार सगळे पळोवपाक येतले. त्यामुळे तो लिफ्ट घालून कॅप्सूल लिफ्ट घालून वयर व्हरप लोकांक टुरिस्टांक आनी सकयल एक टुरिस्ट गार्डन आनी बोटींग स्पीड बोट्स थंयच्यान जाय जाल्यार लोकांक पणजे वचूं येता पण तिनूय पुलांक कनेक्टिविटी करपाचें. तिनूय पुलाच्या मुनाक एक ल्हानशें लोकांक पिकनिकेक स्पॉट करीत जाल्यार दीस कॅन ड्रॉ सम टुरिस्ट. ताजेर आमी प्लॅनिंग चालू करुया. फोंड्या वारखण्या फायट्रॉयड टेक्नॉलॉजीचे सिवरेज सिस्टमीचे भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान उक्तावण केले. ह्या प्रकल्पाचो लाव 120 फ्लॅट आनी 38 पसऱ्यांक जातलो. प्रकल्पाचेर 35 लाख रुपया खर्च जाला. प्रायोगिक तत्वार हो प्रकल्प सुरू केला. This is the first pilot project which I am starting in your at Varkhane, Honda. आणि हा सक्सेस जातलो अशें हांगा नमूद करता. प्लांट तुमकां पळोवपाक जाय ऑल तुमी आमचे काउन्सिलर. I am ready to send them to Austria because this technology has come from Austria. Main started in Austria. श्याम सुंदर फट्टे आणि विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.